guys, good morning and welcome back to my channel. So friends, आयज ऑन हा मंडे ओके आणि तुमकां खबर आहा बाबाक स्कॉल आयज. सो बाबाक जस्ट आत्ता ड्रॉप केला आमी स्कॉलाक 9:30 जाली. जस्ट म्हळ्यार ताका हांव 9:20 बी पावयता ओके, कित्याक 9:30 स्कूल 9:15 हाडून तांकां पावय म्हणटा एक्चुली, पण हांव ताका 9:20 बी व्हरता ओके. सो ताका ड्रॉप बी केलो आनी मातशें म्हाका न्हू एक काम आहलें सो तें करपाक येयला. आंतोनीय गेला, ताका सांगलां हें करूंक तें. आनी आयज सकाळीं उठलें तेन्ना मातशें वेदर थंड आहलें सामकें. म्हाका जाल्यार शी खातालें सामकें उठला तेन्ना, बाबाकूय खातालें. बट सद्याक तरी वत ना, बट ही दमट आहा, थोडाय आहा. पळोवया मागीर पावस येता काय वत येता ते. 2-3 दीस जाल्यार पावसूच ना, वतूच येता. सो येता दिसता वत, हिंगा वयल्या वाटेन येयला वत म्हाका दिसता ओके. सो येस येयलें वत. आतां तुमकां ब्रायट दिसतलो व्हिडिओ पळय. सो वत येयलें आतां जस्ट. आनी आतां आमी कितें काम करपा येयलें तेजे उपरांत मागीर ब्रेकफास्ट करपाक वयतलें. आयजूय बी भायरच करतली ब्रेकफास्ट. हांव पातळ भाजी सदांचे भाशेन आनी ब्रेड, तो गोट आसता पळय तो लांब तो, आनी आंतोनी मिक्स भाजी ओके. सो ब्रेकफास्ट करून म्हाका मागीर वचपाक जाय फ्रुट्स पाय करपाक थोडीशी आयज. बिकॉज हांव न्हू कितें करता, फूल विकाचे फ्रुट्स हाडून दवरता बाबाक स्कॉलाक लागून. लायक सॅटर्डे नाल्यार मंडे हाडून दवरता हांव, इदर हुंयचो एक दीस, इदर मंडे ऑर सॅटर्डे. आनी बरें आतां म्हाका समज मंडे हाडली न्हू, आख्खो स्टॉक फूल विकाक म्हाका पावता तो. नाजाल्यार सॅटर्डे हाडी जाल्यार आख्ख्या विकाक फुडल्या विकाक चडसो हांव प्रिफर करता घेवपाक मंडे. कित्याक मंडे घेत न्हू फ्रेश मेळटली फ्रुट्स आनी उरतली तितल्या दिसान, एक 4-5 दिसां. सॅटर्डे हाडीचे कितें आतां संडे पे हॉलिडे, सॅटर्डे हॉलिडे आसता. सो ताका लागून चडशें प्रिफर मंडे करता. इफ म्हाका कितें काम पडलें जायत ना जाल्यार सॅटर्डेचे हाडटा ओके. सो आयज म्हाका फ्रुट्स घेवंक जाय. बाबा न्हू पोर वॉटरमेलन सोदतालो, सो हांवें ताका दिवंक नाहलें. बट तेजे उपरांत एकदां हाडलेलें तेन्ना दिल्लें ताका. सो वॉटरमेलन बी ताजे फेवरेट तो खाता. सो ताका लागून म्हाका आयज ताका वॉटरमेलन घेवंक जाय ओके. सो ती आतां ब्रेकफास्ट बी करून मागीर हांव फ्रुट्स बाय करपाक वयतलें. आनी तेच्या उपरांत न्हू आयज दाडाचे सूट कलेक्ट करपाक जाय. सो दाडाक सांगलां यो, कित्याक ट्राय करूंक जाय तें. ट्राय करून मागीर तें इफ ओके आसा जाल्यार व्हरपाचें ओके. सो हाफ पेमेंट केल्लो ते, म्हणजे तेंचे सांगलें एडवान्स थोडे दी, आनी जे दिसा ऑर्डर कंप्लीट जाल्या उपरांत दिता न्हू आमकां सूट बी ते, तेन्ना फूल पेमेंट क्लियर कर म्हणून सांगलेलो. सो ताका लागून म्हाका थिंगा वचपाक जाय. आंतोनीन कितें तरी काम आहा थिंगासर, सो तेंय बी करूंक जाय. आनी हे भाशेन आयचो दीस आयज व्हडलेशें कांय ना. आनी आयज म्हाका न्हू हें काडूंक जाय, आमचे शॅम्पेन ग्लासीस आनी केक लिफ्टर आनी केक कट करता पळय ती नायफ ओके. ती म्हजीशीन आहा हिंगासर, हांवें काजारा टायमार घेतलेली. सो ती बरी यूज जाता आख्खे फंक्शन्सांक, कितें फंक्शन्स आसा जाल्यार. सो म्हजीशीन आहा ती. सो ते काडूंक जाय, कित्याक दाडाच्या बड्डेच्या दाडाक जाय ते. सो ताका लागून हांव एक्चुली बंद म्हणटाली कितें आपूण न्यू घेता म्हूण. हांवें म्हटलें कितें नाका, बिकॉज म्हजीशीन आहा न्हू ते, आनी चड काही यूजूय जायना. सो हांवें म्हटलें तेंच यूज करुया. टू डेकोरेशन तेजी बाबाच्या फर्स्ट बर्थडेचें डेकोरेशन आसतलें तेजेर, आजून हांवें काडूंकूच नाहलें ओके. हांवें ताका म्हटलें तें काड आनी तूं गोल्डनान ताका डेकोरेट कर बरें सामकें ग्लास नायफ बीन. सो तें न्हू म्हाका काडूंक जाय, कित्याक तें फाल्यां नाल्यार आयज पळोवया केन्ना एक दिसा व्हरोन दितलें हांव. पळोवया इफ आयज न्हू समज दाडा मातसो लेटूच येयलो आनी म्हाका टायम आहा बीन जाल्यार हांव दाडाशेनूच दिवन धाडटलें. पळयता कशें कितें जाता तें ओके. कित्याक तें न्हू न्हेसोंक जाय. सो बंद म्हणटाली मातशें धाड म्हणून. सो ताका लागून आनी कितें आहा उरलां, ऑलमोस्ट जालें सगळें प्रिपेरेशन, व्हडलेशें कांय ना. डेकोरेटिव वाल्याक सांगपाक जाय म्हाका, लायक कितले कर्टन्स कितें जाय ते, कित्याक बॅकड्रॉप न्हू भयण करतली. सो ताका लागून जस्ट हांवें डेकोरेटिव वाल्याक सांगलां म्हाका कर्टन्स आनी स्टँड दी, आनी उरलेलें म्हणटा ते भयण करतली. सो ताका लागून ओके ओके. आनी म्हजें सॉंग काल रिकॉर्डिंग बी करून जालें बरे भाशेन सामकें. काल जालें ते तुमी कालच्या ब्लॉगान पळयलां आसतलें. फायनली म्हजें त्या सॉंगाचो पार्ट जालो. आतां जस्ट उरला पळय तो शुटिंगाचो पार्ट. पळोवया आतां शुटींग केन्ना, आयज जावचें ना, फाल्यां वो परवां पळोवया कशें जाता तें. शुटींग करपाक जाय, शूट करून दवरतलें हांव. अपलोड म्हणटा बड्डे बी जावन एक 4-5 दिसांनी बी अपलोड करतलें व्हिडिओ. कित्याक तुमकां खबर आहा त्याच दिसा समज हांवें घातलो 17 कोण पोवचो ना
सो ताका लागून हांवें म्हटलें की ना. अँड प्लस आय बी डुईंग लायव्ह सिंगींग, म्हणजे टोस्ट कोत्ता न्हू आमचे वान्स केक बी कट केलो उपरांत शॅम्पेन बी फोडल्या उपरांत. सो थिंगासर हांव दाडाक तो टोस्ट लायव्ह म्हणटलें बीन. सो ताका लागून न्हू हांवें तो पेंडींग दवरला बिकॉज आय वॉन्ट टू मेक दॅट फूल टोस्ट सॉंग इन अ सिनेमॅटीक फॉर्म. सो ताका लागून न्हू हांव ते सगळे होल्डार दवरला. सो ते हांव मागीर सुसेगाद बड्डे जाल्या उपरांत बरे भशेन एडिट क्लिप्स म्हाका जाय ते घालून बी हांव ते अपलोड कोत्तेलें. ओके, हांव अपलोड करचे पयलीं अपडेट दितलें तुमकां हांव अपलोड कोत्ता बी म्हूण तें सॉंग. ओके, सो येस, हॅप्पी हांव कित्याक म्हाका न्हू एक वीश आहली सदांच लायक दाडाचे वयर कांतार म्हणपाक. लायक म्हाका ताजी स्टोरी एक सॉंगान पोर्ट्रेट करूंक जाय आसली. लायक कहो तो ल्हान आसतना वयर सरला, कहो लायक ताज्या लायफान ताणें ऑब्स्टिकल्स फेस केल्या, ते सगळे म्हाका न्हू एक सॉंगा थ्रूसान शेअर करूंक जाय आनी दाखोवंक जाय आसलें एज अ मेमरी पळय. कित्याक आमी पळय जेन्ना मनशाक एप्रिशिएट करूंक सोदता, कितें मनशाक सांगूंक सोदता तें आमकां तोंडान सांगूंक जायना. आमकां लायक तितले गट्स ना सांगपाक, ओ हय सांगपाक ते आमकां इतलें मन येना खंय. बट हांवें ट्राय केलें दाडाची लायक स्टोरी न्हू जस्ट थोड्या उतरांनी बट सॉंगान सान हें करपाक. सो ताका लागून म्हाका खूद तें सॉंग म्हणूंक जाय आसलें. सो ताका लागून हांवें ते ह्या फावट एक व्हडलो स्टेप घेयला हांव कोत्तेलें म्हूण. दाडाक हेजे वयर कांयच खबर ना, दाडाक आख्खें सरप्रायज हेजे वयर, ताका कांय सांगूंक ना हांवें. सो आय होप दाडाक सॉंग लायक जाल्यार पुरो. म्हाका खबर आहा लायक जातलें कित्याक जे भाशेन बरयलां ते हिसपान दाडाक लायक जातलें. आनी येस, फायनली म्हजें एक ड्रीम इनकम्प्लीट आसलें तें कंप्लीट जालें आतां. आनी आतां आंतोनियो येयल्या उपरांत न्हू वयता आमी ब्रेकफास्ट बी करून घेता आनी पळयता तुमकां मागीर मेवता कशें कितें जाता पळय ते दाखयता तुमकां. ओके, आनी आमच्या गाडयेन येयल्यात मुयो, तांबड्यो मुयो येयल्यात, सापतात पळय तोले खबर ना ते सायडीन येयल्या म्हणटालो आंतोनियो. बट पळोवचें पडटलें कित्याक येयलें पिंगा सगल्याक भोंवता भिरांत चाबत म्हूण. आतां आमी ताका हें मारला सॅनिटायझराचो स्प्रे येता तो मारलेलो, बट तरी पूण अशी मोत्तात तितून ना न्हू, मातशें जाम जातात आनी मोत्तात. बट खबर ना थोड्यो आहा ते पेंगासोर हे सायडीन म्हज्या सायडीन भोंवता. आतां पयलीं सकाळीं ते सायडीन आहल्यो पळोवंक जाय. गाडी न्हू वॉशिंगाक येवंक जाय आख्खी, फाटीं झाडां बी हाडलेलीं धुवंक ना, जस्ट बेश्टी पुसलेली. बट डीप क्लिनिंगाक दिवंक जाय ही गाडी. सो पळोवया केन्ना दिता तो आंतोनियो. हे पेंगासोर बी भोंवतात एसी कडेन. ओके, सो वत येयलें मातशें दमट जाली आतां आनी दाखयता तुमकां हिंगासरलो व्यू बेश्टो आहा कशें कांय ना पळोवपा सारकें बट दाखयता. ओके, आनी या चल आतां वयता आमी आनी मागीर मेळटा तुमकां. ते वेदर म्हणटा पळय ते भाशेन आहा. आतां जस्ट वत येयलें, आतां वतूच ना, स्काय पळय काय बरें येयलां सगळं. हॅलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग. सो हांव तुमकां आतां मेळटा इवनिंग टायम. मॉर्निंग हांवें ब्लॉग स्टार्ट केल्लो आनी ताच्या उपरांत तुमकां सांगलें म्हाका थोडीशी फ्रुट्स बी बाय करपाक जाय म्हूण. सो येस, हांवें फ्रुट्स बी बाय करून हाडली. तेन्ना हांवें कांय शूट करूंक ना आनी फ्रुट्स बाय करून मागीर आमी बाबाक पीक केलो स्कॉलान आनी घरा कडेन येयली. कित्याक आयज दाडा येयल्लो म्हजो आनी म्हाका दाडाक ते हांवें तुमकां सांगलेलें पळय शॅम्पेन ग्लासीस बी दिवपाक जाल्ले म्हूण. सो नायफ शॅम्पेन ग्लासीस बी ते सगळे देडशीन दिवन धाडले. आनी आमकां मातशी येवपाची लेट जाली. सो दाडा येयल्लो बेगीन. सो दाडाक न्हू मातसो वेट करचो पडलो आमकां लागून. सो रावलो एक तो 1 hour मायज रावलो आमकां. सो वाज आमी येयल्या उपरांत घरा कडेन ते सगळे वस्तू काडून दिले बी. तेन्ना हांवें कांय शूट करूंक ना आनी आयज दाडाचें हांवें तुमकां सांगलें सूट मेवतलें म्हूण. सो आय डोंट नो दाडान कलेक्ट केला ना ते कितें. दाडा म्हणटलो आपूण कलेक्ट कोत्ता म्हूण वयता तेन्ना. सो पळय आयज करूं नाल्यार मागीर फाल्यां येतलोच तो. सो तेन्ना मागीर फाल्यां कलेक्ट केल्यार जालें ताणें, प्रॉब्लम ना तहें. ओके, आनी येस हे भाशेन जाता. बड्डेची तयारी ऑलमोस्ट डन, हाफ उरला. आनी जायतीं जाणां ह्या दिसांनी म्हणटलीं हांव व्लॉग्स बी घालनासलें म्हूण. म्हणजे फाटल्या दिसांनी व्लॉग येता म्हटल्यार जे म्हजे बॅकअपाचे व्लॉग्स आहा जे हांवें अपलोड करूंक ना ते अपलोड जातले म्हज्या चॅनलाचेर. बट जायत्या जाणांक कन्सर्न आसतलो लायक जी कोण म्हजी व्लॉग्स डेली पळोवपाक रावतालीं बीन पळय तांकां की हांव व्लॉग्स कित्याक घालिना. जाल्यार लायक मोर दॅन स्कूईंग केलें कितें जालें हें आसता न्हू, जाल्यार 1 week हांवें व्लॉग्स घालूंक ना. एक्चुली न्हू रिजन हें व्हडलेशें कांय ना. म्हजेशेन व्लॉग्स आहले ना न्हू जे
हेज्या पयलीं तुमी व्लॉग्स पळयला न्हू ते म्हणजे बरे पयलींचे व्लॉग्स. ओके सो म्हजे व्लॉग जाले बट जाताले कित्याक हांव शूट करून करून दवरतालें बट एडिट करपाक न्हू म्हाजेन टायम नाहलो. ओके सो म्हाका टायमूच मेळनाहलो एडिट करपाक. सो ताका लागून ते व्लॉग्स तशेंच पेंडींग उरले आनी 1 वीक सुमार हांवें व्लॉग घालूंकूच ना. सो ताका लागून न्हू म्हजे व्लॉग्स तुमकां येनाहले. सो आतां न्हू हांव ट्राय करतलें रेगुलर रावपाक कित्याक तुमकां खबर आहा एज अ मदर जायना घरांतलें काम म्हणजे घरांतलें मिन्स बाबाचें पळोवपाचें आसता मागीर आमचें आसता मागीर आमकांय पर्सनल आमचो टायम दिवपाचो आसता न्हू. सो जायना इट इज नॉट इजी लायक हेका न्हू सगळे मदर्स न्यू मॉम स्पेशली रिलेट जातली प्लस जी कोण करून येयल्या न्हू काम आनी जेंकां कोणाक खबर आहा न्हू लायफाचें खरें कितें पोस्ट कितें न्हू आनी कितें लायक एकदां काजार जाल्या उपरांत कशें कितें लायफ आसता न्हू तें तांकांच कळटलें. हांवें कितले उतरांनी सांगलें मी थोड्यांक कळचें ना. थोडी म्हणटली हां दुसऱ्याकूय भुरगीं आहा दुसऱ्याचे हे घरांत फॅमिली हे ते आहा बट नो इट इज नॉट लायक दीस. जण एक एकल्याचें लायफ जण एक एकल्याचें सिट्युएशन डिफरंट आसता. ओके सो म्हाका एक फावट 24 आवर्स पासून फावना म्हणपाची. सो कितें करया. सो ताका लागून हांवें व्लॉग्स घालपाचें बंद केलें आनी हांवें कॉन्सन्ट्रेट करून नासलें व्लॉग्सांचेर. हांव म्हज्या लायफाचेरूच कॉन्सन्ट्रेट करतालें आनी ताका लागून हांवें व्लॉग्स बी कांय घालूंक ना. जे व्लॉग्स आसा ते हांवें म्हटलें की हांव मागीर घालतलें सुसेगाद अपलोड करून. सो नाव आय ट्राय टू बी रेगुलर म्हणजे सदां घालपाक ट्राय करता. एटलीस्ट हांव विकाक 2 ना 3दां तरी घालतलें इफ सद्दां म्हाका घालपाक मेळना जाल्यार. ओके सो म्हाका न्हू एक हुस्को जातालो लायक थोड्यांक गोडेक लायक हें जाता आसतलें म्हूण लायक एलिजेंड्रा कित्याक व्लॉग घालिना कितें जालां बीन कांय जावंक ना. एवरीथींग इज नॉर्मल बट द थिंग इज कितें म्हाका न्हू ओन्ली थिंग टायम मेळनाहलो व्लॉग एडीट बी करपाक. सो ताका लागून हांव व्लॉग्स घालिनाहलें. ओके आय होप तुमकां म्हजो लायक कितें म्हणटा तो रिजन कॉल आसतलो. ओके आनी आयज न्हू म्हाका तुमचे शेअर करपाक जाय म्हणटा पळय ते आयज बाबाच्या स्कुलान न्हू तांकां हेड करपाक शिकयला दिसता. ओके दिसता न्हू हेड करपाक शिकयला. ओके सो तेंच्यांनी न्हू लायक टिचरीन तांकां हेल्प केला. ओके इट्स नॉट की बाबानूच केला ना तेंच्यांनी कट बी करून दिला तांकां आनी जस्ट भुरग्यांनी तेंच्यांनी स्टीक केला कित्याक ते आर स्मॉल न्हू. सो ताका लागून सो ते तुमकां दाखयता. ओके हांवें म्हटलें की हांव दाखयतलें तुमची शेअर करतलें म्हूण कित्याक न्हू एक व्हिडिओ फोटो ब्लॉगान पासून दाखयलें एक मेमरी खंय उरता न्हू. सो ताका लागून लास्ट इयर पासून हांवें बाबाक जेन्ना स्कुलाक घायल्लो तेन्ना जेन्ना तांच्या स्कुलान तेन्ना पासून कितें एक्टिविटीज बी जाल्यार तुमचे मदें मदें शेअर केल्ल्यो. ओके सो ताका लागून हांव तुमची हेंय बीन आयज हेट हांव शेअर करतलें. ओके सो हे भाशेन ते हेड केला. हिंगा बरी सामकी क्यूट 3 फ्लावर्स लायल्या रेड ब्लू येलो आनी बाबाक मेवला पिंक कलर आनी पर्पल ताजो हें आहलो बँड. ओके सो हे भाशेन केला आनी घातलो की न्हू तो क्यूट दिसता सामको. हांव तुमकां हेड दाखयता म्हणून आपूण घालपाक येयला पळय. वेट तशें न्हू तें अशें न्हू रे. बाबा जेन्ना ते हेड घालता तेन्ना पळोवपाक न्हू सामको क्यूट दिसता आनी चेडवाचो लूक येता ताका सामको. तुमी पयला आसतलें क्लिपान जे पयलें धाकटोसो क्लीप घातलो म्हणजे हांव तुमकां दाखयतालें न्हू तितून आपूण येयला हेड करून आनी आपूण घालपाक लागलो. सो तेन्ना हांवें थोडोसो क्लीप घातलो आनी मागीर तो लॉसता तो आतां कॅमेराक बी फेस करपाक वचना ताका लॉस दिसता. ओके सो आतां व्हडलोय जाला न्हू सो ताका लागून. ओके सो आतां बसला हेड घेवन गेला आपूण हांव दाखयता बी म्हण. आनी तेच भाशेन आयज म्हजी एक ऑर्डर येयली. हांवें फाटीं जाले 3 दीस जातले 3 दीस जातले ऑर्डर केल्ली चाकोलाचो पील ऑफ मास्क केल्लो ऑर्डर पळय हो. ओके सो तो आयजूच हांवें रिसीव केला. सो हांवें म्हटलें तोय बी अनबॉक्स करून हांव तुमची शेअर करतलें. ओपन करून ना जस्ट भायलेच हांवें बॉक्स काडला बट हांवें आजून ओपन करून यूज बी कांय करूना. सो हांव आतां यूज करून पळयतलें कशें येता कितें तें. ओके जस्ट केल्लो हांवें कित्याक म्हाका न्हू वायट हेड्स आहा ब्लॅक हेड्स आहले बट आतां तितले ना आनी फेसाचेर म्हाज्या मार्क्स आसले ते पळय कितले लायट जाल्या. सो ताका लागून म्हाका कितेंय बी यूज करूं नाका आतां म्हाज्या फेसाचेर. सो हो चाकोलाचो पील ऑफ मास्क न्हू म्हाका ट्राय करूंक जालो कित्याक हांवें चाकोलाचो प्रॉडक्ट न्हू पयलो यूज केल्लो म्हाज्या फेसार. सो ताका लागून ओके हांव चडशें कॉफीचेच यूज करता. सो पळयता कसो येता आनी कितें तें. सो हांवें म्हळ्यार तुमची शेअर करतलें म्हणून लायक तुमकां कोणाकूय जाय जाल्यार मागीर हांव डिस्क्रिप्शनान घालता हेजें लिंक तुमच्यांनी मागीर घेवं येता. रिड्यूसीस ब्लॅक हेड्स एंड वायट हेड्स तो. ओके सूट्स ऑल स्कीन टायप म्हणून दिला. सो पळोवया. ओके सो आतां तो पळयता म्हज्या तोंडाक लावन आनी म्हाका न्हू आयज नेल पॉलिशूय चेंज करूंक जाय. चेंज म्हणल्यार काडूंक जाय आनी पळोवया लायली जाल्यार लायलें दुसरी ना जाल्यार ना. आनी या हेजेरूच आयचो व्लॉगूय एंड करता की आयज व्लॉगान कांय दाखोवपाचें ना जस्ट बाडा जाला आख्खे व्लॉग. ओ गॉड. सो या
व्लॉग हांगासरच एंड करता आयचो. इफ लायक जालो जाल्यार लायक शेअर आनी सबस्क्राईब करा म्हाज्या चॅनलार. आनी तुमकां मेळटा म्हज्या फाल्यांच्या व्लॉगान. आनी फाल्यांचो व्लॉग पळोवपाक विसरनाका, स्कीप करनाका, ना म्हण चुकय नाका. आख्खो फूल व्लॉग पळया. आनी या तुमकां मेळटा म्हज्या फाल्यांच्या व्लॉगान. ओके, सो चलो बाय बाय, टेक केअर, गूड नायट.